घरगुती हिंसाचार कायद्यात सुधारणा जावंक जाय। सध्या आशिल्ल्यो केसी सामक्योच सुशेगाद चलतात। केसी बेगीन तडीक लागतल्यो जाल्यार खंय कायदो बदलचो पडटलो। मॅजिस्ट्रेटा कडेन जेन्ना केस पावतली बायलेची दरम्यान काळ 15 ते 20 दीस वतलोच। ह्या 15-20 दिसाच्या काळात स्टेट कमिशन जे आसता, हांव तो खंयच्याय पार्टीचो आसा म्हणून हांव कांय फरक करना, स्टेट कमिशनची चेअरमॅन जे आसता आनी ती कमिटी आसता तांकां एक अधिकार आसपाक जाय की कोणीय जर बायल मनीस आयली जायत आनी जी ऑर्डर तिका जाय प्रोटेक्ट करपाक जावं मॉनिटरी फायनान्शियल जें कितें दिवंक शकता एक मॅजिस्ट्रेट अंडर डोमेस्टीक वायलन्स प्रोटेक्शन एक्ट तें त्या चेअरपर्सनाक दिवपाचो अधिकार आसपाक जाय ताबडतोब। आनी ही ऑर्डर चड दीस वचपाची न्ही, कारण ती कांय मॅजिस्ट्रेट न्ही, ही ऑर्डर एक 15 दीस उरपा जाय आनी ते 15 दिसां नंतर मॅजिस्ट्रेट ज्या भशेन ठरयता तें फुडली कारवाय जातली। असो एक मिनिमम अधिकार स्टेट वुमेन्स कमिशनाक मेळपाक जाय आनी तसो मेळ जायत आमची पळय महिला प्रदेश आसा ती स्टेट कमिशनाक सांगूंक शकता तुमकां हो अधिकार आसा, ताबडतोब एक हे ऑर्डर दी, एक कोणाची बँकाचे अकावंट ट्रान्सफर करता, घोव प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करता किंवा म्हाका मारता, घरांतल्यान भायर काडटा, हे कितले पळय ज्यो वस्तू क्रायम्स आसात त्यो बंद करपाक इंट्रीम ऑर्डर ताका म्हणटात ती दिवपाक शकता। आनी ती मागपाचें जर आमी जर महिला काँग्रेस तर्फे जर पावल उचलतात, आज तिजे कडेन पावर नात, आज जो कडेन इनिशिएटीव घेतले कोर्टां वचचें पडलें, कोर्टां वतलें कितले वर्सां लागतले कोण। बायलांक विधानसभेत 33% आरक्षण मेळूंक जाय। मडगांवच्यो चोरयो आनी खुरीस आनी सिमितेरींतल्या मोडतडीचो विशय प्रतिमान काडलो। हांव एकूच मागता, आमचे जे ब्लॉक महिलाज आसा, स्टेटीचेर बायल्यो आसा आमचे ऑलरेडी, तांचे कडेन हांव अपेक्षा करता की ती येतल्यो मिटिंगाक दे वील एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वॉट एवर वी डिसायड, मे इट बी अ धरना, मे इट बी अ घेराव, कितेंय जावं लोकां खातीर, कित्याक बायल्यो बिजी आसतात ना न्ही, सगळें घर पळोवपाक पडटा, पूण बायलांनी थोडे टायम काडून सोशल सर्वीस सोशल ऑर्गनायजेशन लागून टायम काडले जाल्यार एक सोशल सर्वीस म्हणून वता। आनी आमी पळयतली की आमची टीम पळयतली की 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन, दॅट इज द मेन थिंग, दॅट वील बी देअर मेन एजेंडा। चर्चीज आनी फॉरगेट चॅपल्स एंड टेम्पल्स, इवन ग्रेव्स, मेल्ले मोड्याक न्ही देखून सुसेग दिना जाल्यार हे वचून तांकां हॉस्पिटलां, आमचे कॅथलिक्सां हितून डेड बॉडी म्हणटा तांकां 3 वर्सां देखून हुस्पिपा शिरी पडना, पूण ती देखून हाडा काडून वयर दवरप, ते तांचे स्लॅब्स मोडप, हें आयज कितें चल्लां गोंयांत, आनी होम मिनिस्टर खंय न्हिदला। So I feel that my group, my Mahilas all over which are there, I will see that we strengthen the Mahila organization and will attack this BJP government. जे कोणाकडे जाऊन ती बायलो करून दाखयतल्यो म्हणून हांव एक विश्वास ठेवता। प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार।